सो व्हिडिओ स्टार्ट करता फ्रॉम शिरवळ्यो आणि ह्यो न्हू म्हाका सानीच्या मम्मीन दिल्ले म्हणजे म्हाज्या काकीन शिरवळ्यो केल्ल्यान रस दिल्लो. सो म्हाका शिरवळ्यो बीन अशें ट्रेडिशनल जे गोवन जेवण आसा पळय फूड जें आसा पळय तें म्हाका खूब आवडटा. सो रातचो म्हाजो डिनर बॅकग्रावंडान गिरण चालू आसली सो हांवें अशेंच शूट केलें आनी वॉयस ओवर घालता आनी हांव शिरवळ्यो एन्जॉय करता. तुमकां बीन लायक शिरवळ्यो जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा, जाल्यार हांव एक दीस मुद्दम ही रेसिपी शूट करतलें आनी तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. हॅलो गायज, गूड मॉर्निंग. तर आयज आसा संडे आनी आमी वयता म्हापसा. टायम जाल्लो आसा 11:30 आनी आमकां ब्रेकफास्ट बीन जाला. तुमी सगळीं बरी आसतली. आमी देवळान वयता. आयज आमी वयता बोडगिणी, कित्याक बोडगिणी जेन्ना जात्रा आसली पयलीं आमी पावूंक ना आनी जेन्ना जात्रा आसली तेन्ना आमकां सुटी आसलें सो आमकां पांयां पडपाक बीन मेळोंक ना. सो आतां आमी वयता दर्शन घेवपाक देवाचें आनी आयज संडे आसा सो आयज तेजो दीस आसा सो तेका लागून स्पेशली आमी वयता. आमी एक्चुली बेगीन भायर सरपाक जाय आसली पूण आमचे कडेन बेगीन हें आमचें तेन्ना जायत ना. 11:30 जाली वयता तशी कितें आसता गर्दी आसता. सो गायज पावले आमी आनी कितें कितें प्रोग्राम आसा देवळान 12च्या रस्त्यार वतात. आनी काल म्हाका मायग्रेन आसलो ऑलरेडी हांवें एक टॅबलेट घेतलेली प्लस आयजूय 12च्या रखरखीत वता. पळोवया मागीर कितें जाता तें. देवळान वयता आनी प्रोग्राम आसा. दोनाय वाटेन न्हू देवळाची अशी दोनूय वाटेन सो देवळाच्या दोनाय वाटेन ना आयतार आनी बुधवार अशी हांगासर ओवाळणी काडटा. आदल्या काळार खऱ्या घोड्यांचो बाजार लागतालो हांगा. आतां मात कालांतरान मानव निर्मीत घोडे एका कुळाचे जाले. हो उत्सव सण आमचो दाखयता आमचे गांवपण. हेच आमचे खरे गोंयकारपण. हर 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 महादेव, हर 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 महादेव. सो देवळान न्हू कितें तरी फंक्शन आसलो ग्रूप ऑफ यूथ बीन अशे येवन कितें परफॉर्म करताले. रोड शो अशें कितें तरी म्हणटा तेका एक पर्टिक्युलर वर्ड आसा म्हाका सारकें खबर ना. आनी इवन कपल्स न्हू स्टेज परफॉर्मन्स करताली लायक फॅन्सी ड्रेस टायप आसता पळय तशें परफॉर्म करताली कपल्स बीन येवन. म्हाका बीन तसलें खूब लायक पण म्हाज्या घोवाक तसलें लायक ना स्टेज परफॉर्मन्स बीन. सो म्हाका खबर आसलेली न्हू समज सोलो परफॉर्मन्स बीन पॉसिबल आसा जाल्यार हांव डेफिनेटली वयपाचें. सो तें हांवें पयसुल्ल्यान शूट केलेलें आनी म्हाका खूब लेट जाताली घरा वचून. खूब काम आसलेलें संडे न्हू सो बॅक टू बॅक काम आसलेलें आनी गिरणीचें बीन काम आसलेलें. सो आमी फुडें वचोंक ना. जितलें पॉसिबल आसलें शूट करपाक बारीकसो एक क्लीप काडलो आनी आमी घरा येयलीं. ऑन द वे न्हू हांव मिल्क पॅकेट घेवपाक रावलें. थंय हांवें ही प्लांट्स पयलीं बरी दिसतालीं पळोवपाक. ना वयचो. सो गायज आयज 26th. बरें गायज आयज 26th सो आयज फ्लॅग हॉस्टेल आसा म्हणून आमी देवळान येयल्या आनी बाय काडटाले. आनी म्हाका वायनूय दवरपाक जाय आसली कित्याक टायम गावना म्हणून आतां येयला. ब्राह्मणाक आयज बरो दसवन दिसो हार करून घातला. सो दाखयता तुमकां हार करून घातला. पूण 15 ऑगस्टाक आमी अशें म्हणटलें की हो 26 जानेवारीचो आयचो प्रोग्राम आहा पळय तेजे फ्लॅग हॉस्टीक ज्ञानेश्वर तामणकर हेजे हस्ते आमी करतले म्हणून. पूण आयज तो आमच्या मदीं ना म्हणून आमी तेजो चेडो व्हडलो विनोद तामणकर हेका आमी आयज बीन गेस्ट म्हणून हाडला आनी
तेच्या हातींच्यान आमी ब्लॅक वॉशिंग करतले. मागता रोशन साळगावकराक विनोदाक तेंच्यांनी फुडें हाडलो. एक साथ सलामी देंगे, सलामी दे. सल्यूट कर सल्यूट. चले. भारत माता की जय. हाँ, very good. भारत माता की जय. चले हम भारत माता की सो घरा येऊन ना परत हळदी कुकुमाचे वायनाचे कंटिन्युएशन करता तो हो म्हाका ब्लाउज पीस दाखय. सो गाय कंटिन्यू टू द वायना कितें गावला ती दिसता व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक ना आनी बरें जालें कंटिन्यू म्हणजे थंयच एंड केलो आनी आयज कंटिन्यू केलो म्हणून कित्याक एडिशनल कितें वायना दाखोवपाक गावतली नाजाल्यार अशें जातलें की थोड्यांची वायना अशी दाखोवकूच ना अशें. सो हे एक गावलां म्हाका हे गौतमाच्या हातीन दिलां बरी क्वॉलिटी आसा पळोवपाक बीन बरें दिसता ताका बारीक बारीक अशी डिजायन आसा. नेक्स्ट सगळ्यांचे पॅकेट गावला. नेक्स्ट साखरेचे पॅकेट गावला आनी नेक्स्ट हे आमचे नेबरान म्हणजे आमचे घरात एक वेजिटेबलचे शॉप आसा पळय तेणें दिला फूल असो हे आसा क्लॉथ आसा आनी ताका बरी गोल्डन अशी डिजायन आसा बरो दिसता पळोवपाक बीन. हो एक गावला आनी एक न्हू ब्लावज पीस असो कपडो गावला तो मागीर एड करता आनी थोडीशी वायनां आसा ती कंटिन्यू करता. हे एक गावला एरियल सर्फ देन प्रील ऑलरेडी तुमकां दाखयल्ली प्रील म्हाका कितली कळ्ळें की ही एडॉन्स आहा प्रील. देन हे गावला युटेन्सील क्लिनर ती यूज करण्याचं आमकां दोगांचे हितून. देन हो गावला एक्सो हो एक एक्सो गावला आमकां हे एक गावला सर्फ हो न्हू लिक्वीड आसा सो बरें पडलां आमकां कित्याक आमी लिक्वीड सर्फ यूज करता डिटर्जंट यूज करता वॉशिंग मशीन. सो दॅट्स इट. आनी हळदी कुकुमाचो हे सगळें दाखोवन हळदी कुकुमाचो जो सीजन आसा तो एंड जालो. होप तुमकां म्हाजो हो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मेळया आनी एक बरो असो व्हिडिओ घेवन तो पर्यंत मस्त करा स्वस्त राहा बाय. सो गायज व्हिडिओ एंड केलो आनी हे पळयात हे म्हाका आनी एक वायन गावलें एट प्रेझेंट हो म्हाका खूब गरजेचो आसा आनी हेका बरी डिजायन आसा फुलां बीन कित्याक म्हज्या घरांतले जितले दवले आसले पळय ते सगळे स्टोरार केल्या आनी